भुरग्यांनो, हो आमच्या भारताचो नकासो. हातून गोंय खंय दिसता तुमकां? गोवा अशें बरयलां. हें पळयात. आतां भारत देश आनी गोंय जरी तुमकां एकठांय दिसता आसलें तरी पयलीं म्हणल्यार आमचें गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं गोंय हें वेगळें राज्य आसलें, म्हणजे वेगळो देश आसलो आनी भारत हो वेगळो देश आसलो. आतां तुमी म्हणशात गोंय हांगा नासलें तर खंय आसलें? ना, गोंय हांगाच आसलें. पूण आमचे गोंयचेर पुर्तुगेज लोक राज्य करताले. म्हणल्यार ते हांगासले राजा कशे आसले. हांगासलो सगळो कारभार तांचे सरकार हांगा आसलें आनी उरिल्ल्या भारतांत मात भारत सरकार आसलें. म्हणल्यार जशें आतां आसा तशेंच. पूण आमचें गोंय मात भारत स्वतंत्र जातकच लेगीत पुर्तुगेजांच्या सत्ते खाला आसलें आनी ह्या पुर्तुगेजांक धांवडावन घालपाक हांगासरल्या लोकांनी खूब कश्ट भोगले. तर तातूंतलीच ही एक गजाल तुमकां आयज ह्या पाठांत सांगतलें. पाठाचें नांव जावन आसा तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफूस. तर तुमकां खबर आसतली 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा भारत स्वतंत्र जालो आनी गोंय मात पुर्तुगेज लोकां सकयल आसलें. आनी 47 उपरांत 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंय मुक्त जालें. म्हटल्यार ह्या मदलो काळ आमचे भारत देश आनी गोंय हें वेगवेगळें आसलें. तर तुमकां जी हांव गजाल सांगतलें ती आसा 15 ऑगस्ट 1954 चो दीस. सकाळीं 10 वरांचो वेळ आसलो आनी हो कोट पळयात, म्हटल्यार फोर्ट, किल्लो. तर पुर्तुगेज सरकारालो काब जुजे आंतोनियो रोझारियो आल्वारीस आनी ताचे वांगडचे 7 जाण पुलीस तेरेखोल किल्ल्यान गजाली करीत बशिल्ले. आतां काब म्हणल्यार तांचो पुलीस ऑफिसर, इन्स्पेक्टर म्हणूंक जाता. आनी ताच्या वांगडा 7 जाण पुलीस आसले. ते ह्याच किल्ल्याचेर गजाली म्हणल्यार उलयत बशिल्ले. सदां सारकेंच इतल्यान जय हिंद जय हिंद, गोंय कोणाचें गोंयकारांचें, जय हिंद जय हिंद असो आवाज तांच्या कानार पडलो. काब आनी पुलीस त्या आवाजान गडबडले, गोंधळ्ळे आनी ते धांवतच भायर आयले. भायर येवन पळयता जाल्यार तांकां अजाप जालें. कित्याक तर कांय लोकांचो एक पंगड किल्ल्याचे दिकेन वयर येतालो. त्या पंगडांतल्या दर एकल्याची तकलेर गांधी तोपी आशिल्ली. गांधी तोपी म्हळ्यार कितें? तर ही चित्रान दिसता ती गांधी तोपी. पळयात हे मनीस, ह्या मनशांनी गांधी तोपी घाल्या. हे आमचे सुटकेज झुजारी. तांच्या गळ्यान फुलांचे हार सोबून दिसताले, हाका म्हणटात हार. आनी दर एकल्याच्या कपलार तांबडो तिबो, हाच्या कपलारूय तांबडो तिबो आसा पळयात. आनी तांच्या हातान तिरंगी बावटे आशिल्ले. तुमकां ह्या चित्रानूय तिरंगी बावटो दिसता पूण ताचो रंग दिसना. पळयात तिरंगी बावटो तिरंगी म्हणटात कारण ताका 3 रंग आसात, केसरी, धवो आनी पाचवो. आनी ते मनीस नेटान घोशणा दिताले, जय हिंद अश्यो घोशणा दिताले. घोशणा म्हणजे नारे, वो नारे लगा रहे थे. काबा सयत म्हणजे त्या पुर्तुगेज ऑफिसरा सयत पुलीस कितें समजुपाचें तें समजले आनी धांवतूच सकयल आयले.
सकयल म्हणजे हो जो किल्लो दिसता ताज्या सकयल ही दिसता ती वयली सायड सकयल धावत गेले आनी थंय तांकां ते सुटके झुजारी दिसतकच तांच्यांनी तांकां आडायले आनी तांच्या दर एकल्याची बॉल्सां तपासली. बॉल्सां म्हटल्यार पॉकेट्स. तांचे कडेन कसलीच शस्त्रां नासली. शस्त्रां म्हणल्यार ही बंदूक, अशे बंदूक, तांचे कडेन सुरी, तलवार अशी कसलीच शस्त्रां नासली. तरी पूण काब जुजे जो आशिल्लो तो गोंधळ्ळो, नर्वस जालो आनी म्हणूंक लागलो, हें पळयात, पणजे सावन आमकां हुकूम आयला. हुकूम म्हटल्यार ऑर्डर. तुमकां परत भारताचे हद्देंत धाडात म्हणल्यार तेन्ना भारत स्वतंत्र जाल्लें न्ही, म्हणटकच तांणी सांगलें तुमकां परत भारतांत धाडात म्हूण सांगलां, पूण गोंयांत दवरी नाकात. तेन्ना सुटके झुजारी म्हणूंक लागले, ना ना, आमी परते वच्चे नात. हांगा बावटो वयर चडयले बगर आमी कशेंच वच्चे नात. गरज पडत जाल्यार पणजे वतले, पूण तिरंगी बावटे घेवनूच. ते तिरंगी बावटे परतून परतून कित्याक म्हणटाले? कित्याक तर तो भारताचो झेंडो आशिल्लो, भारताचो बावटो आशिल्लो आनी गोंय हें तांकां भारतांत विलीन करपाचें आसलें. आनी पुर्तुगेज सरकारा गोंयांत तेन्ना तिरंगी बावटो लावपाक बंदी आशिल्ली. म्हणून ते म्हणटाले आमी हांगासल्यान कशेंच वच्चे नात आनी आमी पणजे वतले, पूण तिरंगी बावटो घेवनच. तेन्ना पुलीस म्हणूंक लागले, तशें जाल्यार आमी तुमचेर फार सोडटले. फार सोडप म्हणजे गुळी घालप, कळ्ळें न्ही. हें पिस्तूल, असले पिस्तूल पुर्तुगेज लोक वापरताले आनी ते दाखोवन म्हणूंक लागले की आमी तुमचेर फार सोडटले. तेन्ना तो जो गट आशिल्लो, पंगड आशिल्लो, ताणें म्हळें सोडात, खुशाल सोडात फार. हे लोक आयकुपाचे नात हें म्हणपाचें काब जुजेक कळ्ळें आनी ताणें त्या सगळ्या पुलिसांक आपयले आपल्या लागीं आनी ते आपले मदीं उलोवपाक लागले. पूण ह्या लोकांचेर फार सोडप ना वा फार सोडप हाजेर तांचे मदीं एकमत जायना जालें. म्हणजे तांचें थारना जालें की हांचेर फार सोडप, हांचेर गुळयो घालप काय ना. हाचेर तांचे मदीं एकमत जायना जालें. पुलिसां मदीं एकमत जायना जालें की हांचेर गुळयो मारप काय ना. काब जुजे तांचेर फार सोडपाचो हुकूम दिवंक कसोच कबूल नासलो, तयार नासलो. किल्ल्या सकयल नदर पावता मेरेन पातळिल्लो जमाव म्हणजे खूब लोक ताका दिश्टी पडटालो. सावंतवाडी, शिरोडा. आतां सावंतवाडी आनी शिरोडा हे गांव महाराष्ट्रांत. तर ह्या वाठारांतले म्हणजे ह्या गांवांतले लोक सुद्दां त्या पंगडाक निरोप दिवपाक आयिल्ले. आनी कितले लोक आशिल्ले? हजारांनी लोक, म्हणजे खूब लोक. तरी आसतना जो पंगड आयिल्लो म्हणजे ग्रूप जो सुटके झुजारींचो आयिल्लो, तांकां भिरांत घालपाक, भंय दाखोवपाक म्हणून ताणें ताणशावेन म्हळें. ताणशेवन म्हळ्यार रागान. ताणें म्हळें, गरज पडत जाल्यार हांव तुमकां गुळयो घालूंक शकता, म्हाका तसो हुकूम आसा. तेन्ना पंगडान म्हळें, सुटके झुजाऱ्यांनी म्हळें, मागीर घाल गुळयो. तांणी हड्डे मुखार काडून म्हळें. तेन्ना काब जुजे सामको गोंधळिल्लो आनी ताणें म्हळें, ना ना, हांव तुमकां गुळयो घालिना, पूण उपकार करात आनी परत वचात. तुमी भितर सरून जर बावटो चडयलो जाल्यार म्हजी नोकरी वतली, ताणें काकुळटे घेवन म्हटलें. तेन्ना पंगडाच्या मुखेल्यान म्हळें, तशें जाल्यार तूं आमच्या वांगडा यो, म्हणजे तूंय बी सुटके झुजारी जा. इतल्यान त्या काब जुजे वांगडा जे पुलीस आशिल्ले तांच्यांनी वेगळोच मार्ग सोदून काडलो. ताणें कितें केली, मेळत ती शस्त्रां घेतली, म्हणजे कितें बंदुको, तलवारी आशिल्ल्यो त्यो घेतल्यो आनी तांच्यांनी किल्ल्याच्या सकयले वटेन न्हंय कडेन धांव मारली. दिसता तुमकां न्हंय? ती ताचे कडेन धांव मारली आनी ते लॉंचींत बसले, हाका लॉंच म्हणटात.
तर ह्या असले लॉजीन बसून ते बद्द पेडण्या पुलीस स्टेशनार गेले, ठाण्यार म्हळ्यार पुलीस स्टेशनार गेले. आनी हे वटेन जे सुटके झुजारी आशिल्ले तांच्यांनी आनी वाट पळयली ना, ते भितर सरपाचो यत्न करतालेच. तांणी काबाचें आयकनासतना ते भितर सरले आनी थंय बावट्या खांबो आशिल्लो, तांचो बावटो चडयल्लो तो सकयल काडलो आनी ताच्या जाग्यार आमचो बावटो वयर चडयलो, तिरंगी बावटो वयर चडयलो. आनी व्हडा खोशये उमेदीन जय हिंद, भारत माता की जय अश्यो घोशणा दिवंक सुरू केले. ह्या घोशणांनी सगळो आवाठ गाजून गेलो. तो दीस, आख्खो दीस, पुराय रातभर पंगडान व्हडल्यान देशगितां गायलीं, भारत मातेचो जय जयकार केलो आनी ते म्हळ्यार काब झुजे पळून गेलो. हे वटेन पेडण्या पाविल्ल्या पुलिसांनी किल्ल्यार जें जें घडलें तें सगळें सांगलें थंय. आनी दुसरे दिसा उजवडटा म्हटल्यार पुर्तुगेज अधिकारी 50 पुलिसांक घेवन थंय पावले. कशे आयले ते दर्याचे वटेन बोटी घेवन आयले आनी ते गुळयो मारूंक लागले, म्हणल्यार फारार फार पेटोवपाक आरंभ केलो. पूण किल्ल्यांत आशिल्लो जो पंगड आसलो तो मात्तूय अनमनलो ना, म्हणल्यार भियेलो ना. आनी तेन्ना पुलिसां सकट ते भितर आयले आनी तांच्यांनी थंय जो वयर चडयल्लो भारताचो बावटो तो सकयल काडून ताच्या जाग्यार पुर्तुगेजांचो बावटो वयर चडयलो. हो पळयात पुर्तुगेजांचो बावटो. मागीर पंगडांतल्या सगळ्यांक धरून तांचे हातपाय बांदले आनी बोटीन घालून तांकां पणजे व्हेले. कळ्ळें न्ही? ह्या सेंट्रल जेल गोवात आनी तांकां अशा जेलींनी घालून, म्हटल्यार बंदखणींनी घालून, तशेंच रेयज मार्ग ह्याय बंदखणीन थोड्यांक दवरिल्ले. थंय खूब कश्टाचे दीस तांकां सारचे पडले. जेन्ना गोंय मेकळें जालें, म्हळ्यार 19 डिसेंबर 1961 ह्या वर्सा जेन्ना गोंय स्वतंत्र जालें, म्हणजे मुक्त जालें, तेन्ना तांकां बंदोबस्तांतल्यान मेकळें केलें. आनी तांच्यांनी मात सत्याग्रहाचो मार्ग आपणायल्लो. कसलीच शस्त्रां वापरूंक ना. केदें धिरिश्टपणाचें काम आशिल्लें हें. तर कोण आशिल्ले हे धिरवंत? तर ते आशिल्ले गोंयचे सुटके झुजारी आनी तांचो मुखेली आसलो गोंयचो एक महान सुटके झुजारी तेरेखोल वीर आल्फ्रेड आफोस. भुरग्यांनो, पाठ वाचात. परतून वाचल्या उपरांत तुमकां तो निश्चित समजतलो.